राज्यांत भायल्यांतल्यान येवपी प्रवाशांक कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचें करचें अशे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक दिला। जनहीत याचिका वयली सुनावणी 11 मेया दिसा दवरतना खंडपीठान 10 मे मेरेन राज्य तशेंच केंद्रीय यंत्रणांक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक सांगलां। तशेंच हॉस्पिटलांतल्यो खाटी, ऑक्सिजनाची पुरवण तशेंच व्हेंटिलेटरांची म्हायती संकेतथळाचेर उपलब्ध करची असोय निर्देश दिला। भायल्या राज्यांतल्यान जे कोण गोंयांत येतात तांकां 10 मे सावन कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचें करचें। हें प्रमाणपत्र प्रवासाच्या 72 वरां पयलींचें आसपाची गरज आसा अशे निर्देश खंडपीठान दिल्या। भायल्यांतल्यान येवपी प्रवाशां खातीर कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचें करचें अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केल्ली। ह्या मागणे उपरांत आतां खंडपीठान प्रमाणपत्र सक्तीचें करचें अशे निर्देश दिल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।